कशी गर्दी चालल्या मला कोण ना कळया तुम्ही कशा रीतीने लोकांची हा बघा आणि तुम्ही शिका मला सकाळचे किती त्रास करता असतो संबंध शिकले कित्याक जाता न्यू वाड्यार रस्तो बंद असल्या कारणान हे सगळे अशे हांगा चल्ले आतां म्हणे रातचे आनी आज शेनवार वयल्यान कांय ना कोणाची गर्दी ना ऑफिस गव्हर्मेंट सर्वंट तर नाच सादे लोक आहा जे बाजारान वचपी आनी बाजारांतून घरा वचपी एक रोड बंद करून अख्ख्या वास्कोच्या लोकांक हो त्रास जाल्लो आसा पण कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन कोण विचारूंक सोदिना एकटो कोण येवन कॉन्ट्रॅक्टराक विचारूंक सोदिना बाबा तूं काम कित्याक पास करिना म्हणून सुशेगाद काम करून तो जाय जाय थंय भोंवता सगळें पाड घालून दवरला आमदार तर न्हिदलाच कार्यकर्ते न्हिदले शेत मारूंक येतात मेलचे लोक अशे परतन परतन वयता हांगासर न्यू वाड्याचे येता आतां तुमकां हे पळया हे टॉयलेट हे टॉयलेट हेका आतां वर्स जाले हो टॉयलेट मोडले उपरांत हेका वर्स जाले बांदता हेंकां हांगा अशें हे घालून दिल्या टॉयलेट आणि वर्षभर झाले बांधणी जायना यांची हे सगळे हेवटेन पाड पडला ते पडला हे सगळं रोड असो ब्लॉक केला लोक सगळे हेवटेन हे करता आणि आता तुमकां हांवें शिपयार्डाचे सगळे दाखयले कशा रिंदी सॅटर्डेच्या दिसांनी इतले लोकांची धांदळ पळया पळया हे सगळे पळयले कामाचे खरे म्हणजे जाल्यार पटापटा वर्षभर बेश्टे जेन्ना पावस नासलेलो फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यान एप्रील म्हयन्यान तेन्ना हात घालूंक ना म्हणजे पाड पडून गेले फक्त हे पायपलायन मरे भायल्यान काडूंक जाय आसले पळय पळय हे फक्त भायल्यान काडले जाल्यार कांयच आमकां प्रॉब्लेम जावचो नासलो कितले सांगून सुद्दां करिना ताका फक्त काय ना ताका ब्रिज मोडूंक जाय दुसरें आनी हो ब्रिज रुंद करून कित्याक सोदता ते लिवा लायता आसा पळय तेजे गोडाम आसा पळय ते रातच्या टायमार आज शेनवार आसा तरी सुद्दां कशी थंयसर लोकांची अंधाधुंदी जाता गाडयेक लागून ते तुमकां आमी दाखयल्या आनी आतां आमी परत न्यू वाड्यार येयला ज्या जाग्यार काम चलता जेका लागून शिपयार्डा कडेन जी गर्दी जाता हांगासर ट्राफीक जे आसा ते सगळे थंय जाम जाता आज सॅटर्डे आसा वर्किंग डे ना भुरग्यांची इस्कॉलूय ना म्हणजे कितल्या लोकांक थंय त्रास जाता तो पळय हे कॉन्ट्रॅक्टराक फक्त पायपलायन काडपाक एक वर्ष लागले आणि तेणे खरें म्हणजे जानेवारीन फेब्रुवारीन ते काम करूंक जाय आसलें वो आतां पावसान हे काम केला आणि हे सगळे पळय सगळे चिकट हे सगळे पळया तेणे कशें करून दवरला हे सगळे सबंद हे पळय हांगासून ते पर्यंत पळय हेणे कशी लोकांची आणि लोक कशे येतात भितर ना हांगा लायट तेज्या कामार तेणे व्हडली लायट हांगा घालून दवरूंक जाय आसली ते तेणे करूंक ना आणि सगळे पाड घालून दवरना आमदार तर न्हिदलेलो आसा आमदाराचे लक्ष ना ते जे कार्यकर्ते आसा तेंचेय लक्ष ना इलेक्शनाक भोंवतात आमकां वोटी तुमकां वोटी आमच्या सराक वोटी आणि कितें दी हे दी ते दी घरा कडेन येवन बसतात लोकांक हैराण करतात आणि आता फुटले दोळे यांचे हय हे फुटले दोळे लोक कशा रितीने त्रास करता घोघोनी पावस पडलो येते पायपलायन येते दाखय रे येते पायपलायन ते बी चेंज करपाक तांकां आतां इतले वर्स 1.5 वर्स वयता हे पायपलायन चेंज करपाक आणि पायपलायन आमी कितें सांगलेले वो पायप जो आसा तो भायल्यान घाल रस्तो रुंद जातलो म्हणून तो पायपलायन काडना आता ते कितें करूंक सोदतात आमकां कांय कळना शिपयार्डा कडेन ती धंदा थंय कोणाक उबें करूंक ना नाल्यार कोणाक कितें सांगूंक ना आणि हांगा लोकांक लोक येयल्लो हांगासर येतात आणि परतून वयतात पळय ती गाडी दाखय रे पळय अशी गाडी येतात वाट बंद आहा म्हणटात
थंयसर बोर्ड मारूंक जाय आसलो सकयल शिपयार्डाकडे, तशेंच एअरपोर्टाकडे बोर्ड मारूंक जाय आसलो न्यू वाड्यार वचपाचो रोड बंद आहा म्हणून. तोय त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोण काय करूंक ना. असली हांगासर लोकांची धांदळ जाता. म्हणजे एखादो पेशंटाक जर घेवन तो वयता आसतलो जाल्यार कितें जातलें. हरशी लायट वयतली मेसेज घालतात, उदक आसचेना मेसेज घालता, रोड बंद करता मेसेज घालपाक अक्कल ना. ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण विचारिना, फक्त आजेचो बोटवो घेवपाक सगळे जाण तयार आसता. ही खतखते करून दवरला हांगा न्यू वाड्यार. लोकांचे सगळ्या वाटेन वाट लावन दवरलेली आसा. आनीक कितले दीस हो असोच रोड पाड घालतलो खबर ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.